नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. चली भुरग्याचो फुडार सुरक्षीत करपा खातीर सरकाराची लाडली लक्ष्मी येवजण शुक्रारा सावन चालीक. 2 दिसां भितर फॉर्म पावतले आमदारां मेरेन. चलयेच्या लग्ना खातीर 1 लाख, व्यवसाया खातीर चलयां वापरपाक शकतली रक्कम. एके वटेन सरकाराचो चली भुरग्याचो फुडार सुरक्षीत करपाचो यत्न, दुसरे वटेन ताळगांव एके फामिलीत लाडली लक्ष्मीच्या फुडाराचो आनी सुरक्षेचो उप्रासलो प्रस्न. पळयात प्रुडंटाचो रिपोर्ट. फोंडे कुट्टी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची ब्रांच फोडपाचो यत्न फसलो. अलार्म वाजिल्ल्यान शटरां, तिजोरी फोडपाचें सामान, चोरयेची गाडी सोडून चोरांच्यो फुजो. माशेलांतले चोरयेक वापरिल्लीच गाडी. पुणे वास्को रेल्वेचे वेळापत्रक बदलचे म्हूण रेल्वेच्या प्रवाशांनी मडगांवां केलें आंदोलन. रेल्वे स्टेशनाचेर ट्रेन आडायली. वास्को कामाक उसरां पावतात म्हूण लोक चाळवले. आनी खेळा मळार भारताचो कॅप्टन सुनील चेत्री खेळटलो पुर्तुगालच्या स्पोर्टिंग लिस्बनाक. चेत्रीन बरो खेळ केल्यार भारताच्या हेर खेळगड्यांक विदेशांत खेळपाची संद मेळपाची शक्यताय. चेत्री म्हणटा पुराय यत्न करतलो. आता खबरो विस्तारान. सरकाराची लाडली लक्ष्मी येवजण शुक्रारा सावन चालीक लागतली. 18 ते 39 वर्सांच्या चलयांक लग्ना खातीर सरकार 1 लाख रुपये दितलो. तशेंच चलयेक जर हे पयशे वेवसाया खातीर जाय अशें दिसतात जाल्यार ते दिवपाची तरतूद येवजणेंत आसा. चली 18 वर्सांची जातकच तिचे अर्ज केल्यार तिच्या नांवार पयशे दवरतले. ती लग्न जातली तेन्ना जूर धरून सगळे पयशे तिका मेळटले. 2 दिसां भितर फॉर्म आमदारा मेरेन पावतले. हाजी फॉर्म्स आमी आतां रेडी करून घेतलेले आसा आनी एक 2 दिसांनी प्रत्येक आमदार जे आसात, सगळे मंत्री जे आसात हेंचे पर्यंत डिस्ट्रिब्युशन जातलें. ताजे 1-2 फोटो. त्या चलये मनशाचे 18 वर्सां कंप्लीट जालां म्हणून एक आपले बर्थ सर्टिफिकेट, तेज्या नंतर रेशन कार्डाची कॉपी, एपिक कार्डाची कॉपी. दोना भितरलो एकटो, आवय किंवा बापूय हो खरोच गोंयकार आसपाक जाय. त्या बापायची किंवा आवयची गेली 20 वर्सां ह्या गोंया राज्यान रावता म्हणून ताजी रेजिडंट सर्टिफिकेट वो एनी प्रूफ वी नीड. एप्लिकंट वील बी चली. फॉर्म आसा तो फक्त आनी फोटोचेर एक शिक्को लावन आमदार किंवा MLA जशी सायन करता तशी सायन करपाची गरज आसा. सेयींग दॅट ते चली भुरगे म्हाज्या म्हऱ्यान आयलां इन प्रेझन्स ऑफ एप्लिकंट आय हॅव सायन. हय की एखाद्या चलयेन 18 वर्साचें आसतना हें एप्लिकेशन केलें तरी हे पयशे जे आसा पळय वुमन आनी चायल्ड आसा ताजो जो डायरेक्टर आसा ताज्या नांवान, त्या चलयेच्या नांवान आनी बँकेच्या नांवान हे 18 वर्सां जाल्या नंतर प्रत्येक चलयेच्या फाटल्यान 1 लाख दिलो जावं एप्लिकंट आहा तेज्या 1 लाख दिलो वयतलो. ताका 1 लाख मेळटलो. ही जी हो जो डॉक्युमेंट आसा तो डॉक्युमेंट आनी ताच्या पयलें लग्न जाल्यार हेजें सर्टिफिकेट मेळटा. हे सर्टिफिकेटाची कॉपी लावन ताणें आमच्या खात्याक सांगलें की बाबा आतां म्हाजें लग्न आसा फुडल्या 15 दिसांक किंवा 20 दिसांक एका म्हयन्यान लग्न जातलें. हो अर्ज ताणें दिल्या नंतर तेजें लग्न जावच्या पयलीं म्हणजे तेणें एप्लाय केल्या नंतर 15 दिसां भितर हे 1 लाख तेका तेज्या खात्यार जमा जातले. सो अनेक गजाल विचारता सगळे जाण की आमी रजिस्ट्रेशन फाटल्या सरकाराच्या काळार केल्लें, एक्च्युअल जो खर्च करून लग्न जावपाचें आसा ते ह्या सरकाराच्या काळार जालें. आमकां मेळटलें का म्हणून आमच्या सरकार येयल्या नंतर 30 तारीख पर्यंत आदली स्कीम आहा पळय ती चालू दवरलेली आनी 30 तारखेर त्या स्किमीचो कट ऑफ केला. आनी 1 एप्रिलच्यान एखादे खंयचेय चलये भुरगेचें लग्न जालां त्या प्रत्येक चलयेक 1 लाख रुपया आमी दिल्या वयतलो. 1 एप्रिलाच्या उपरांत. 1 एप्रिलाच्या उपरांत. 18 वर्साचेर तुमी पयशे घाले आनी समजा चली 25 वर्साचेर लग्न जाता ताका 1 लाख मेळटलो. त्या वेळार 1 लाख आनी प्लस हे 7 वर्साचो इंट्रस्ट आहा पळय हो 7 वर्साचो इंट्रस्ट धरून ताका दिलो वयतलो. स्किमीची जी कट ऑफ डेट आसा म्हणटा पळय ती 39व्या वर्सा पर्यंत ते आमी पयशे ताका दिले वयतले. पूण ताणें जर समज कांय कारणाक लागून आपलें लग्न जालें ना आनी 40 आनी 42 वर्सां लग्न जालें अशें समजा जालें जाल्यार ताका ते 1 लाख
आनी सगळो इंट्रस्ट दिवचो अशेंय म्हणून सरकार विचार करता आनी अशें दिले वयतले. सरकाराचो विचार चल्ला की एखादें चली आनी ताका दिसलें की आपूण सर्वीस करचें ना, आपणाक कितें तरी धंदो करपाक जाय आनी आपल्या नांवार 1 लाख रुपया जो आसा अशा ह्या हेजें जर ताणें एफिडेवीट समज सरकाराक दिलें जाल्यार हो 1 लाख रुपया रिलीज करून ताका धंद्या खातीर कितें कसले बरो धंदो करचो म्हणून सुद्दां तातूंत तरतूद आसतली. एके वटेन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार चली भुरग्याचो फुडार सुरक्षीत उरचो म्हूण यत्न करता. मात पणजे सावन कांय पावलांचेर एका फामिलींत लाडली लक्ष्मीच्या फुडाराचो आनी सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. पळयात प्रुडंटाचो रिपोर्ट. बायलेक हुंड्याक लागून शळटा म्हूण आरोप लावन पणजेच्या पुलिसांनी ताळगांवच्या दीपक सावंत ह्या तरणाट्या आड गुन्यांव नोंद केला. ताळगांव एका भाड्याच्या घरात दीपक रावता. ताची घरकान्न अश्विनी. तिका चली जालें म्हूण अश्विनीक पिट्टात, शळटात, नाका नाका तें उलयतात असो आरोप हे कागाळींत घोवाच्या घरच्यांचेर केला. दोगांय तशीं गरीब फामिलींतलीं. दोनूय फामिली भाड्याच्या घरात रावतात. अश्विनीचो बापूय म्हणटा तिका चली जाली म्हूण घोवाच्या घरचे लोक तिका पिट्टात. चली जाली म्हूण बायलेक शळटात म्हूण अश्विनीचो घोव दीपक, मांव, माय आनी देरा आड पणजेच्या पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. लगीन जावच्या पयलीं ताका अशें शेळीत घरांत आनी 6 म्हयने जाल्या उपरांत तेचेर घोव तेचो बी कांय विचारिना आवयक बी ताका आनी 6 म्हयने जाल्या उपरांत तो गेलो भायर ताका तसोच. तुमी इतले दीस कंप्लेंट कित्याक करूंक ना? तेच्या घोवान म्हणजे म्हाज्या जावयान सांगलेलें जेन्ना हांव येता न्हू तेन्ना पळयात कितें जालें. हांव तितून चेडवाक म्हणजे म्हाज्या बायले भुरग्यांक व्हरता ताका लागून आमी ती कंप्लेंट दिवंक ना. चेडो तो पळोवपूच येवना चेडवाक आनी तो विचारपूक येवना. आतां येयल्यार ताका आतां 20-25 दीस तरी जाले विचारपाक गेलो तूं चेडवाक आनी तुज्या भुरग्यांक कित्याक पळोवंक येवना, व्हरोंक कित्याक येवना. तेणी मागीर मागलो म्हाजे कडेन तेणी 10 लाख रुपया मागले आनी तुज्या म्हाज्या म्हणजे चेडवाक 4 कांकणां, एक सरपुळी जाय म्हाका मागलो 20 ग्रॅमाची, 40 ग्रॅमचे ब्रेसलेट जाय. तेन्ना तुज्या चेडवाक मागलो आमी घरांत घेतलो. पुलिशेन आमकां न्याय मेळना जाल्यार आमी व्हरतले मुख्यमंत्र्या कडेन. मात दीपकाची आवय म्हणटा ताणें असलें कांय करूंक ना. ताचे फामिलीक चली भुरगें जाय आशिल्लें. रिपोर्टर नवदीप आग्यारा वांगडा पणजेच्यान विनोद मेतर आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. फोंडें कुट्टी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची ब्रांच फोडपाचो यत्न बुधवारा रातीं फसलो. अलार्म वाजिल्ल्यान शटरां आनी तिजोरी फोडपा खातीर हाडिल्लें सगळें सामान आनी गाडी सोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. तीच गाडी माशेलांत चोरये खातीर वापरिल्ली म्हूण फोंडेचे पुलीस सांगतात. VM साळगांवकार ब्रदर्स कंपनीची गाडी चोरयेक गेल्ली. ही टोळी सांपडल्यार फोंड्या वाठारांतल्या आनीक चोरयांचो निकाल लागपाक शकता. इतले मजगतीं वास्को मांडवेलवाड्यार दिसा उजवाडे फ्लॅट फोडून लाखभराचो मालवज फारायलो. रातचे देवळां येयल्ले आमी एक भुरग्याक उठोवपाक तेन्ना सायलन्स आवाज येयलो. ताका लागून आमी पळोवपाक लागले. पयल्या दोग जाण धांवले. कितल्यान हे 1:30 सुमार ताच्या. आमी 2 जाणां पयले. एकलो गाडी आशिल्लो तो एकलो धांवलो. तुमी धरपाचो बीन प्रयत्न केलो तेंकां? हय. कोण मेळोंक ना. खंयच्या वाटेंतल्यान धांवले काय? अशें नीट गेले. आज आमी सालवण जाले. बँकेचे फक्त अलार्म सिस्टम आसल्या कारणान आज आमचे सेफी कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. कांयच तशें मोडतोडूय जावंक ना. आमचे कंप्युटर आसा, पयशे आसा, लोकांचे पयशे आसा, तेतून कांयच लोकांनी भिवपाचें गरज ना. ताका कांयच डॅमेज जावंक ना. पयशे आमचे सेफ आसा. लोकांनी कांयच हेजी चिंता करची न्ही. हेतून व्हडलोसो हें जावंक ना. फक्त शटराक आमचे प्रॉब्लेम आयला. हांव रिक्वेस्ट म्हणजे सरकाराक असो CMाक असो रिक्वेस्ट की जे कॅमेरा आसा पळय ते भायर आउटडोर म्हणजे ते खंयचे आसा इम्पॉर्टंट प्लेसी जे बँको आसा, देवूळ आसा, इम्पॉर्टंट प्लेसीचेर अशे भायर शिफ्ट करचे आनी तेजें कनेक्शन पुलीस स्टेशनार दिवचें. तेतूंतल्यान ते म्हणजे भायर दिसतलें. Because it's on the dashboard, see that radio thing is there, no? That has been removed by him and kept it. Documents were there, everything was inside. None of the things are there. So vehicle belongs to whom? VM Salgaonkar and Brother Private Limited, Vasco. It has been locked on June 13th June it was parked in the evening, 6:30. Where it is parked? In front of Dr. Almeida building. And 14th morning, Mr. Subramaniam, general manager, was about to go to Kukale temple. So he got down and came and saw that the vehicle is not there in the parked place. The vehicle was loaded with 2 gas cylinders, gas cutter,
LPG cylinder, drill machine, cutters, spanners, torches, and other articles. Nothing has been stolen from the bank, and the same vehicle was also used by the culprits in the jewelry theft case at Marcel, in the shop of Mr. Lakshman Raikar on 14 itself in the afternoon. त्या म्हणाले भितर कोणी दार फोडला आणि चोर हा म्हणून हय फ्लॅटान तूं बेगीन यो म्हणून. सो हांव येयलो. मागीर त्या म्हणल्यार पुलिसांकूय फोन मारलो हांवें मदीं 100. हांव पावता म्हणल्यार पुलिसूय पावले हिंगा. मागीर पुलिसांनी ओपन करून भितर चोय जाल्यार 75,000 कॅश आसले, 5 ब्रँड सारकी न्यू इम्पोर्टेड वॉचीस आसली ती व्हेल्या, आनी एक सोरपडी आसली आनी 2 इयरिंग आसले. टोटल वॅल्यू कितलो जातलो? 1 लाखा वयर जातलो. भांगराचो आनी हेचो? भांगराचो आनी पयशे कॅश दरीत जाल्यार कॅश आनी भांगराचे, कित्याक ती सोरपडी मातशी बारीक आसली. ओके. हां 1 लाखाच्या वयर जातले? 1 लाखाच्या वयर जातलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसप.